भाजपान पणजेकारांचे खुबशे प्रश्न सुटावे केल्यात म्हूण प्रचार करतात. मात पणजेंतली पणजेकारांची समस्या तशीच आसा. भाजपाच्या जाहीरनाम्यांतल्यान तीच आश्वासनां परती परती आसात. हाचोच अर्थ पणजेचो आदलो आमदार जांणी पणजेचें 25 वर्सां नेतृत्व केलें तो पर्रीकार पणजेची उदरगत करपा खातीर अपेस आयला, अशें गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अमरनाथ पणजीकार म्हणटा. इश्टानो, आमकां अजाप दिसता की भारतीय जनता पार्टीक तिसरे फावटी मॅनिफेस्टो 2017 जेन्ना विधानसभेची वेंचणूक जाली, आतां धरलेल्या तिसरे फावटी परत एकदां मॅनिफेस्टो रिलीज करचो पडटा. आनी हो मॅनिफेस्टो जेका नांव दिलां तेंच्यांनी विजय संकल्प विकास पत्र, फाटली 25 वर्सां हे कितें करताले आनी आतां हे संकल्प करता, आनी तोय बी विकासाचो. हेंच्या नांवानूच कळटा की हे फाटली 25 वर्सां पणजेचो विकास करपाक फेल जाल्ले आसा. आपणाच्या विजय संकल्प विकास पत्रान ते नव्यान कांयच बरयना, नव्यान कांयच आश्वासन दिना. जी आश्वासनां, जी उतरां फाटली 25 वर्सां दीत येयल्ली आसा तीच परतून एकदां आतां ह्याय वेंचणुकेन ते तीच बरयता. सो हे तेंचें जे संकल्प विकास पत्र आसा तें खरें म्हटल्यार एक लोकांक फटोवपाचें एक नवें सत्र जावन आसा. पयलीं पणजेन गुंडागिरी आसली, म्हणजे हे म्हणूंक सोदता की पणजेन जितले तरणाटे 1994 पयलीं आसले ते सगळे तरणाटे गुंड आसले, ते गुंडागिरीच करताले. ह्या तरणाट्यांक गुंडागिरींसून काडून नवें जिवीत दिलें, तांकां रोजगार दिलो. आमी आव्हान करता की कितल्याक तुमी तरणाट्यांक खंयसर रोजगार दिलो आनी कशे रितीन तेंचें जिवीत सुदारलें हें जाहीर करचें. ते सांगता की आमी 1994च्या नंतर ड्रेनेज सिस्टम सुदारली, पण घाण अजुनूय आसा. उदकाचो प्रश्न आसलो तो सुटावो केलो, पण लोकांक आयज 2 वरां सुद्दां उदक मेळना. लायटीचो प्रश्न आसलो तो तेंच्यांनी सुटावो केलो, पण आयजूय पणजेकार काळखान आसा. कचऱ्याचो प्रश्न तेंच्यांनी सुटावो केलो, आयजूय पणजेन घाण आसा. सो एके वाटेन तुमी म्हणटा आमी उदरगत केली, आनी दुसऱ्या वाटेन तेच प्रश्न तुमी तुमच्या ह्या मॅनिफेस्टोन घालतात. लायट, उदक, रोजगार, कचरो हे प्रश्न परत एकदा तुमी घालतात. पण तुमी कोणाक फटयतात? कितलीं वर्सां फटयतले? तुमी दाखोवन दितात की मनोहर पर्रीकार आमदार म्हण, पणजेचो आमदार म्हण सपशेल फेल जालो. कॅसिनोच्या विरोधान भाजपान पणजेची वेंचणूक जिखली. तोच कॅसिनोचो प्रश्न मात भाजप आनी भाजपाचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकार विसरलो? काय कॅसिनो धनी भाजपा कडेन मोर्चा घेवन आयले म्हूण कॅसिनोचेर आयज भाजप वोगी रावला, असो प्रश्न अमरनाथ पणजीकारान केला. ज्या कासिनोंक भायर उडोवपाक मशाल यात्रा काडली, मशाल मोर्चा काडलो, अंदर घुसेंगे म्हटले, पण आयज कासिनोचें कांयच ना. कासिनो कितें जाले? तुमी घुसेंगे म्हटलेले. आमकां दिसता की कासिनोवाले पयशांची बॅगां घेवन बीजेपीच्या कार्यालयान घुसले आसतले, हेंच्या लिडरांच्या घरांनी घुसले आसतले, आनी तेकाच लागून आयज तुमच्या मॅनिफेस्टोंतल्यान कॅसिनो हो विशय गायब जाल्लो आसा. लज दिसता ज्या विशयाचेर तुमी लोकांक चाळयले, ज्या विशयाचेर तुमी लोकांक भडकयले, ज्या विशयाचेर तुमी राजकारण केलें, ज्या विशयाचेर तुमी पणजेकारांक फटयले, मांडवीक फटयले, तो विशय आयज गायब जाता. अजापाची गोश्ट आमकां दिसता. रायबंदकारांकूय परत परत फटयता. तांकां टॉपीक बरें गावल्लें आसा. रायबंदची स्मशानभुमी, रायबंदचें मैदान, रायबंदचें मिनी मार्केट,
रायबंदची नुस्तेकारांची जेटी परतून परतून तेच सांगप. ह्या वेळार तेच आमी तुमकां प्रश्न करता, पणजेकारांच्या वतीन तुमकां प्रश्न करता की तुमी इतलीं वर्सां रायबंदच्या लोकांक कित्याक फटयले? हे इतले सबंद प्रोजेक्ट तुमचे पुराय कित्याक जाले ना? ही जाप तुमकां पयलीं दिवची पडटली. पणजेकारांचो उदकाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर काँग्रेसीचें सरकार सत्तेचेर आसतना 25 MLD उदकाच्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ली. तो आजून कित्याक जावंक ना? ताचेर भाजपान उत्तर दिवची मागणी काँग्रेसीन केल्या. पणजेच्या लोकांक आयज 4 लेन रस्तो नाका. पणजेच्या लोकांक नियमीत बरें उदक जाय. पणजेच्या लोकांक अनइंटरप्टेड लायट जाय. पणजेच्या लोकांक नितळसाण जाय. पणजेच्या लोकांक कंजेशन फ्री सिटी जाय. पणजेच्या तरणाट्यांक रोजगार जाय. पणजेच्या तरणाट्यांक आपणाचो फुडार घडोवपाक एक रोजगाराची संदी जाय. तुमी कितें म्हणून लोकांक फटयतले? आयज तुमी 27 MLD प्लांटाच्यो उतरां हांगा बरीं आश्वासनां दितात. तुमच्या माध्यमांतल्यान पणजेच्या लोकांक सांगूंक सोदता की 27 MLD प्लांट उदकाचो हो UPA गव्हर्मेंट आसतना जुंद्रूम ह्या स्किमीच्या अंडर एप्रूव्ह जाल्लो. तो आयज मेरेन कित्याक जावंक ना हें उतर दिवचें पडटलें. जो प्रोजेक्ट UPA गव्हर्मेंट आसतना ह्या सिटी खातीर पास जाल्लो कित्याक जालो ना? जे प्रोजेक्ट PWDच्यान वयता करतात ते तुमी ट्रान्सफर करून ते GICDन कित्याक थंयसर घालतात आनी पयशांचो इबाड लायतात हें सांगचें पडटलें. आयज भारतीय जनता पार्टीचो पणजेचो जो उमेदवार आसा तो अकार्यक्षम आसा, तो भ्रश्ट आसा आनी तेचो भ्रश्टाचार आमी तुमच्या मुखार दाखयल्लो आसा. आनी हेच्याय मुखार आनिकूय भ्रश्टाचार तेचो मुखार येतलो.